आज वोटिंगच होती तुमच्या हेतून हे कसो रिस्पॉन्स कसो आसा मतदारसंघात? The response overall has been very, very good. Actually, I've been roaming the whole constituency. I mean, म्हापसा आमचे सोपूर आसा, त्याचे उपरांत मी बासोरा गेल्ले आसा, कासिम पालयम, नाशाला, मोयरा आनी फुडें आमचे बी उमरफे कुशीम आनी आल्दोना. ओवरऑल लोक हे गव्हर्मेंट खूब भायर चल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता की will be getting a good response, good voters. आणि मोदी खातीर बरें काम केलां भारत देशा खातीर आमचे प्रायम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी आनी आमचो डॉक्टर प्रमोद चीफ मिनिस्टर सगळे कार्य केले. आमी ते कार्य केले लास्ट 10 years. सो आपल्याक दाखोवन दितले एंड डेफिनेटली एमर्ज टू बी विक्टोरियस एंड वी गेट ऑल्सो गुड लीड. There's no doubt about it. So, आता मेरा almost कितने % voting झाला? At the moment, there's almost about voting is almost about 60. Overall percentage in Northern is about 46%. There's about half an hour. So, in 13 what number? 60%. So, expected कितले आसा कितले % जाऊ शकता voting? Actually, as per मुझे प्रमाणे मागे 65-68% जावपाक जाय. 60% जावपाक नंबर सर वाढत 70 येतले सर 70. ते आता लोक भायर सोदतले न्हू. आतां थोडो आतां कितें गव्हर्मेंट खातीर आतां भायर 4 o'clock वोटिंग इज 6 o'clock लोक भायर येतले वोट करपाक उरलेले आसा. आयज जे मतदान जालां MP पार्लिमेंटाचे जे नाशनला विलेज 12, 13 आनी 14 बूथ, ह्या बुथाचेर म्हाका दिसता नदार धरून पयलींचो आमदार भारतीय जनता पार्टीचो नॉर्थ गोवाचो प्रेसिडेंट आमचो पयलींचो आमदार ग्लॅन सोजा तिकलो. हांव नको आपले जे इलेक्शन आसतना पसून इतलो भोंवतालो हांवें पळोवंक ना. फर्स्ट टायम हांवें पळयलां की हळडणा मतदारसंघात म्हाका दिसता आतांचो आमदार खंय तरी दिसलोच ना. हांव क्रिटिसायज करिना आनी हांव तेजेर कॉमेंट्सूय करना, पूण इतलेंच कळोन येता की ह्या आमदाराक मोदीक पयलींच्या आमदाराक आनी सर तिकल्याक मोदीक हाडपाची पळय इच्छूत आहा हे आयज आमी स्वता कार्यकर्ते बारीकांनी पळयल्ले. 12 बुथाचो हो म्हाजो बूथ आनी सगळे जाण आख्खे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ह्या बुथाचेर सकाळसून प्रेसिडेंट आमचो तानोडे साहेब बसून येवन गेल्ले आसा. फोटो व्हायरल जाल्ले आसा जाल्यार सर तिकल्या खातीर सगळे जाण इच्छूत जाल्ले आसा. हे इलेक्शन आमकां व्हडलें न्हू. श्रीपाद भाऊ भोव मतांनी म्हाका दिसता गेले फावटी 19,000 लीड घेतलेली. हे म्हाका दिसता डबल जावंकूय शकता अशें म्हाका दिसता. पूण 3 बुथाचे लिडींग 2,300 वोटींग आसा. तितून वोटींग म्हाका दिसता 80% तरी जावंक जाय आतां स पर्यंत. जे आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हांव चुकलो सांगपाक की हांव गोंयचे उलयतालो पूण नाशनला वोटींग ऑलरेडी म्हाका दिसता 45% एबाव जाल्ले आसा. स बसून जावच्या पयलीं म्हाका दिसता 80 क्रॉस जातले कित्याक अजून वोटर भायर सरूंक ना. एक सांगपाचें म्हणल्यार जे पळय सिजन आहा समर त्या खातीर लोक भायर सरना. लोक आतां भायर सरता कित्याक आमी स्वता ग्रास रुटांतून लोकांक भायर काडटा आनी लोक स्वता येता. लोकांनी इतलेंच चिंतलां वोटिंगेक की खंय तरी ह्या काँग्रेसीक दिवन खंय तरी परत आमचे वोट पिड्यार जावचे न्हू. बाकीच्यांचे हांव कांय उलयना. म्हणटकूच ती BJPक आनी मोदीक एक फक्त घटमूट करपाक मोदी सरकार हो प्रायम मिनिस्टर जाय आनी फुडलो आमदार जातलो हें आयज लोक डिक्लेअर करता. कित्याक ह्या आमदारान काही गोष्टी ज्यो राती केल्यो हांव तुमकां स्पेशली सांगता. व्हेरी गुड. स्पेशली सांगता राती खंय तरी कार्यकर्ते नॉर्थ गोवाचो एक कार्यकर्त्याचेर खंय तरी एक मिडिया धाडटा प्रेस धाडटा आनी ताका खंय तरी धरूंक सोदता. रुपयाय मेळोंक ना मरे, केसूय जावंक ना मरे, कितें करूंक सोदता हे एक्चुअली काही गोष्टी उलोवंक शकना. हांव सांगपाचें म्हणल्यार म्हाजो वॉर्ड नंबर 2 नाशनला पंचायतीचो हांव एक कार्यकर्ती BJPन आतां भितर सरलो म्हणून कालच्यान म्हाजी फाटल्याक मिडिया सगळे जाण जेन्ना म्हाजे फाटल्याक करता तेन्ना म्हाकाय निश्चित जाला आमी खंय तरी देवाचे प्रोग्रामा म्हणून लायटी घालपाक आसले जाल्यार पयशे वाडटा. अरे केन्नाच भारतीय जनता पार्टीन पयशे वांटूंक ना. हो रिकॉर्ड असली धटी गेम या व्हडल्या तरी इलेक्शनाक करूंक फावनासले. फक्त तांकां भंय आसा. ह्या इलेक्शन आमी जिखले. भाऊ
श्रीपाद नायक हो भोव मतांनी येयलो. व्हेरी गुड. दोन्ही सीट येयले, पल्लवी आनी हे येयले. फक्त तांकां इतलोच भंय पडला ह्या इलेक्शनाक जर हरियाणा मतदारसंघात जर भाऊ लीड मेळ्ळी जाल्यार पयलींचो आमदार ग्लेन सर तितलो आमदार जालो. आणि हांव तुका एकूच सांगता, भंय मनान धरू नाका, आमी निश्चित करून दाखयतले फुडें आनी ग्लेन सराकूच परत आमदार करतले 2027 हे ठामपणे सांगता. आख्ख्या कार्यकर्त्यांक हांव इतलेंच म्हणूंक सोदतां की खंयच्याय परिस्थितीन सहा पयलीं जितलें मतदान उरलां घराघरांनी भायर काडा आनी फर्स्ट टायम नासनला मतदान हे भारतीय जनता पार्टी मोदी खातीर जातलें. सीएम प्रमोदाच्या जे कार्यकर्ते आनी जितल्या लिडरांनी जो पळय कार्य करून जे डेव्हलप केला आणि जे स्किमी हाडल्या पळय त्या संदर्भात मतदान जातलें. व्हेरी गुड. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.